आणि तांच्या वाढदिवसाचो केक कट करूया अशें. सो मडगांव नगरपालिकेचे सगळे नगरसेवक, मडगांव शिगमोत्सव समिती आणि भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते हांचे सगळ्यांच्या वतीन आमी पयलीं ताका मोगाची एक भेट म्हणून नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांचे हस्तुकी ही फुलांची सुंदर अशी कुंडी तांकां पयलीं भेटयता. Happy birthday, dear sir. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. आम्ही सराचो बर्थडे दर वर्सा व्हडले दबाज्यान मनयतात. सर काही कारणां लागून फस्तो लाका लागून काल आउट ऑफ स्टेशन गोंयचे भायर आशिल्ले आनीक आमकां दनपारां 1.5 वरांचेर कळ्ळें की सर दनपारां 1.5 वरांचेर तुम्हाला लँड जाता. जेन्ना हांवें शशांकाक फोन केलो, सर म्हणलो 3-3:15 सरा पावतले. हांवें शॉर्ट नोटिसा भितर सगळ्या कोणाक सांगू पावना. शॉर्ट नोटिसा भितर आमचे सगळे काउन्सिलर्स, आमचे वायस चेअरपर्सन, सगळे म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर्स, मडगांव शिगमोत्सव समितीचे सगळे कमिटीचे वांगडे आणि सगळे आमचे कार्यकर्ते आमकां सगळ्यात पयलीं काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण विदीन 1 ते 1.5 वरां शॉर्ट नोटिसा भितर इतले सगळे तुमी आयले, तुमकां सगळ्यांक देव बरें म्हणटा. आनीक पयर हांवें तांची वेडिंग एनिवर्सरी जाली, हांवें वयनीक म्हणिल्लें की आनी 70 ते 75 वर्सां सगळे मडगांवकारांक ह्या फ्लॅटाच्या मनाक येवपाक आमकां मेळचें. कारण स्टील वी आर थिंकिंग दॅट अवर सर इज स्टील यंग. एक यूपीक एक प्रोग्राम जालो लता मंगेशकराचो आनीक तांचे लता मंगेशकराचो प्रोग्राम जाल्लो ज्ञान कुकया जालो. तेजे वेळार कंपेर करतालो हिमेश भिमानी. तेजे वेळार तिची वर्सां आशिल्ली 61 आनी लोकांचो प्रसिद्धात पळोवन लता मंगेशकर आवाज पळोवन हिमेश भिमानी लता मंगेशकराक विचारलें, मैडम लता जी, आपकी आवाज जैसी इतनी सुंदर हर साल पे सुंदर होती जा रही है, आपकी इस विशेष कारण क्या है? आपके 61 साल में आप इतना अच्छा गाती है. लता मंगेशकर ने ऑडियंस उत्तर दिले, 61 का उल्टा करके देखो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा. तशेंच हांव सराक 71 आमी सराचे उल्टी करतात आनीक स्टील इज यंग. हांव सराक रिक्वेस्ट करता की सर ह्या खिणार तुम्ही अपूर्बाईची उतरां आनीक एक गोड उतरां आमकां सगळ्यांक आमकां मार्गदर्शन करचें. आयज ह्या तुमचे खिणार आमी खरें म्हळ्यार तुमी आमकां मोकले वाडदिवस साजरे करपाक. म्हाका सगळ्यान पयलीं म्हाका महेशान फोन केलो. सर म्हणलो केन्ना कितल्या पावता. हांव म्हणलें सर म्हाका खबर ना. हांव सरा विचारता, शशांका विचारता. आनीक योगिराजा फोन लागलो, आमी शशांका फोन केलो, सवादीन पावतलो. सगळ्याक कोणाकय जरी सांगू ना, हांव चूक मागता. कारण 1.5 वरां भितर सगळें शक्य ना. हांवें कोणा जातींतले सगळे काउन्सिलर, थोडे काउन्सिलर आमचे आउट ऑफ स्टेज भायरय आसात, तांकां सगळ्यांक सांगलां. आनी कोण सगळ्या काळजांतल्यान तुमी आज शॉर्ट नोटिसा आयले म्हळ्यार सगळे मंडळाचे अध्यक्ष जावं, युथ अध्यक्ष जावं, आनीक महिलाचे अध्यक्ष जावं, सगळे कार्यकर्ते, समितीचे सगळे वांगडी जावं, सगळे नगरसेवक, सगळ्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण शॉर्ट नोटिसा तुमी आयले. काळजांतल्यान सांगता, हांवें हें अपेक्षीत करूं नाशिल्लें. कारण म्हजो प्रोग्राम आशिल्लो की पावले बरोबर म्हाका एक मूद आशिल्ली जांभोवली मळकणेकाराची. हांव थंयच्यान डायरेक्ट मळकणेकाराच्या मुजी गेलो. थंयच्यान डायरेक्ट हांव संगीताच्या बापायच्या मरणाक गेलो आनी थंयच्यान घरा सुद्दां येवं ना. घरा कडेन मागीर आयलो. मागीर म्हाका कळ्ळें की हांगा बायलो राविल्ल्यो थोड्यो आनी तुमी मागीर हांगा जालां म्हाका हांगा 4 गेला म्हणून हांव पयलीं म्हणजे तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. आमी 12 वरांचेर रातचे कापताले. आतां म्हाका हांगा पावतकीर दिसाचे रातची 12 जाल्ले भशेन दिसली. त्याच स्टायलीचें वातावरण, त्याच भशेन मेज आनी केक आनी जवळ जवळ तुमी ते म्हणजे हांव नाशिल्लो तरी आसतना आमी करतले अशें हो ध्यास दवरून तुमी केलें म्हणून काळजांतल्यान देव बरें करूं. बाब नगराध्यक्ष बाब दामू शिरोडकार आनी बाब महेश उपनगराध्यक्ष गीता, आमचे पाली सावळ, मागीर जयाली बायल श्वेता, वारक, कामील, राजू, निलाग्रीन, फ्लोरीन आनी कोण उरलो फ्लोरीन आनी कोण उरलो वारक, निलाग्रीन, राजू
मंडळाचो अध्यक्ष अभिषेक, ताचो अध्यक्ष आमचो अक्षय, बाकीचे पक्षाचे सगळे पदाधिकारी आणि बाकीचे सगळे आमचे कार्यकर्ते तुम्ही ज्या प्रेमान हांगा जमले आणि प्रेसाचे हे सगळे मागीर आमकां सगळे सांगले सगळे शॉर्ट टायमा भितर हे ऑर्गनायज केलें. मागीर ऑर्गनायज करपाक तितले इजी नासता आनी आज आयतार आज मॅच आसा तुमी सगळे मॅच सोडून सुद्दां हांगा आयले म्हणटकीर खरेंच तुमकां वालोर दिवपाचो. हांव सदांच सांगता पळय हांव सदांच सांगता हांव उबो आहा तो बेजिकली तुमच्या सारक्या कार्यकर्त्यांच्या लागून हांव उबो आहा. आणि आमचो एक्स काउन्सिलर राजन कामील आणि बेजिकली कितें हांव नॉर्मली वाडदिवसाक हांगा आसता. म्हाका एक अत्यंत क्लोज फ्रेंड्साची म्हाका 2 लग्नां आशिल्लीं दिल्ली जी हांव चुकोवपाक शकलो ना कारण ते सगळे म्हज्या चल्याचें लग्न चलयेचें लग्न हांवें येतात ताका लागून म्हाका वचचें पडलें. नाजाल्यार हांव नॉर्मली बर्थडे सेलिब्रेट करता एवॉयड करता आनी ताका लागून म्हाका जालें तरी पूण तो ती कमतरता तुमी सगळ्यांनी भरून काडली म्हणून तुमकां हांव काजांतल्यान देव बरें करूं. नवनाथान म्हणलें की रामबाबान म्हणजे हें कितें पूर्ण करचें पळय हांव लिमाणे सगळ्यांत म्हजो मेन विश्वास म्हणटा पळय तो नागेशाचेर आनी दामोदरान. हांव ताजे भायर आनी कोणाकच मानना हें सामकें स्पश्ट. जो पर्यंत ताज्या मनांत ना जो पर्यंत ताज्या हातूंत ना तो पर्यंत म्हाका हांव कांयच जावपाचो नाशिल्लो. रामबाबान आनी नागेशान जें म्हाका दिलां तें तांणी तांकां दिवपाचें आसलें तेंच म्हाका दितलें हाजेर म्हजो ठाम सामको विश्वास सारको. सो हांव बिलीव इन दॅट. बाकीचें सोडून दी बाकीचें हांव तें मेळ्ळें न मेळ्ळें हो प्रश्न वेगळो. म्हजी कामां खंयच कमी जावपाची ना कार्यकर्त्या कडेन आशिल्ले संबंदय म्हाजे खंयच कमी जावपाचे ना. म्हाका पद हें केन्ना फरक पडलो ना. हांव 5 वर्सां अपोजिशनार राविलो तुमकां याद आसा पळय हांव 5 वर्सां पयलें आमदार जाला 94 5 वर्सां आमदार पयलें 5 वर्सां म्हणजे अपोजिशनाक गेल्या. म्युन्सिपाल्टीक म्हजे 2 कावन्सिलर आशिल्ले तेन्ना याद आसलें पळया आनी तरी आसतना आमी कामां म्हणजे हाडली ना. आज तरी खातीर आमी रुलिंगा आसा जाय तें काम म्हाका मुख्यमंत्री म्हाका आज पर्यंत केन्ना ना म्हणना कितेंय आसलें आज पर्यंत म्हाका ताणें ना म्हणून ना. कितें सांगिल्लें तें कामां करता कॉन्स्टिट्युएन्सीचीं कामां करता बाकीचें कितें सांगत जाल्यार तो ना म्हणना. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता कितें नशिबाक कितें आहा तें मेळटलें कितें जावपाचें आहा तें. कार्यकर्त्यांच्या नशिबाक कितें आसा हांव न्हू कार्यकर्ते अल्टिमेटली आमदाराच्या नशिबा बरोबर कार्यकर्त्याचें नशीब लिंक्ड आसा सारकें. पूण तुमी ज्या प्रेमान हें घडोवन हाडलें त्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक काजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा. अशाच नेटा हांवें एक ठरयलां की 1 एप्रिलाच्यान हांव फूल स्विंग मडगांव खातीर काम करतलो. फूल स्विंग म्हणजे सामको फूल स्विंग कमी दवरपाचें ना. हांवें सांगलां लोकांक जस्टीस दिवप. हांवें कामुकी सांगलां एक आदर्श नगरपालिका म्हणून हांव तयार करतलो काम करपा खातीर. लोकांक पावटी मारपाक पडपाक जायना. ताज्या आड जे कोण येता तांकां मागीर वेगळो पर्याय तांणी सोदल्यार जाता. पूण खंयच लोकांक पावट मारपाक मेळना. म्हणजे गूड गव्हर्नन्स म्हणटा सारकें. काल म्हाका पयर हांव कल्की धाम गेल्लो थंय म्हाका उत्तर प्रदेशची गव्हर्नर मेळ्ळी जे बरोबर बसपाचें आनी उलोवपाचें सांगचें पळय. कितें म्हाका सांगलें की उत्तर प्रदेश पयलीं कितें आशिल्लो आनी योगी आदित्यनाथाच्या टेन्युराक उत्तर प्रदेश कितें जाला कशे पद्दतीन कामां चलता बारीक मनशाक कसो न्याय मेळटा बारीक मनशाक कशें एका पावटीन 2 पावटीन ताची कामां जाता. म्हणजे गव्हर्नन्साचेर थस उत्तर प्रदेशान दिल्लो आसा. तशा पद्दतीचे थस हांव स्टार्ट वीथ मडगांव म्युन्सिपल अशें केलें जाल्यार आमकांय अभिमान. सगळे कावन्सिलरांक लोक म्हणटाले ह्या कावन्सिल आसतना म्युन्सिपाल्टीक बरें काम जातालें म्हणून. तातूंत भितर मागीर सगळ्यांक इन लायन फॉलो करचें पडटलें. ते इंजिनियर जावं चीफ ऑफिसर जावं कोणूय जावं सगळ्यांनी त्या लायनीन करपाक जाय. प्रमोद महाजन सदांच सांगतालो गूड गव्हर्नन्स त्या दिसा आसतलें ज्या दिसा लोक म्युन्सिपाल्टीक वचतो भायर सरतना म्हणटलो बरी म्युन्सिपाल्टी काम एका धपक्यान जाता. हें ज्या दिसा सामान्य मनीस उतरां काडटलो त्या दिसा समजोवपाचें की गोंयांत गूड गव्हर्नन्स आसा. दॅट इज स्टार्ट इट वीथ म्युन्सिपाल्टी. कित्याक म्युन्सिपाल्टी आमच्या हातांत आसा. वील स्टार्ट वीथ म्युन्सिपाल्टी. लोकांची टिका बिका सोडून दिवपाची काम बरें करून दाखोवपाचें. कोण टिका करता तांकां लोकूच उत्तर दितले आमी उत्तर दिवपाची सुद्दां गरज ना. आनी म्हणून 1 एप्रिलाच्यान आमी मातशें नेटान काम करून म्युन्सिपाल्टी ही मडगांवांतली न्ही गोंयांतली आदर्श म्युन्सिपाल्टी करपाचो प्रयत्न करया. तांचे खातीर तुमच्या सगळ्यांचे हांव सहकार्य करता कार्यकर्त्यांचे सहकार्य. आनी तुमी सगळ्यांनी इतल्या नेटान हांगा येवन हो वाडदिवस म्हजो साजरो केलो म्हणून तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं.